मंगळार 13 फेब्रेर. मुखेल वोड. तुजी बुजवण म्हज्या ओतम्याक सूख संतोष दिता. नियाळाक आदार. आयच्या वाचपांत भाग्यवन जाकोबाच्या चिटींतल्यान देवाचें उतर आमचेच वागणुकेक एक आव्हान दिवंक आमकां उस्कायता. जिवितांत कितेंय वयर सकयल जाता तेन्ना एक वोड सगळीं विचारतात, देवान अशें कित्याक केलें काय? जेन्ना आमी बरेपण अणभवतात आनी देवाची विजमितां पळयतात वो कोश्टांतल्यान सुटका फावो जाता तेन्ना आमी भावार्थान देवाक म्हणटाव काय, तुजी बोजवण म्हज्या ओतम्याक सूख संतोष दिता. देवाचें उतर म्हणटा, कोणेंच म्हणचें न्हय, देवान म्हाका हे ताळणेंत घातला. देव पवित्र, तो ताळणेंतलो सोडयता. आमचें वायट पडना, पूण आमी जण एकल्यान आपले वोंडावणेचेर पारो करची गरज. शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, उमेर पीठ फुलयता जाल्यार आमकां कितें फुलयता? दोन, गिरेस्तकाय, शिकप, डिग्रीज, आमची पदवी? वो देवा कुशे प्रमाणें चलचें मन? देवा उतर म्हणटा, प्रथम फळां वरीं सगळे आपले रचने मदें आमी पयलीं जावचे खातीर आपलेच कशेचे येवजणेन स्वताच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां नवो जल्म दिला. देवाची कुशी करप हातूनच आमचें जिवीत सुभापणां फुलता आनी जिवाड जाता. तर जिवितांत जावं बरें वो वायट येता तेन्ना ती देवाचीच कुशी म्हूण मानून घेवंक आमी सदांच देवाक वाखाणीत रावंक वावरुया. म्हजो ताराव, देवा उतरा बोळान सेवे चाकरेंतल्यान जेजूचो पाटलाव करतली.